भुरग्यानो, कशे आसात तुमी? तुमकां इस्कॉल क्लासी सुरू जाल्यात मू? तुमी सकाळीं वर्त्या संतोशान इस्कॉलाक येतात मू? बरें तर इस्कॉलान सत्राय करा, तुमची भलायकी सांबाळा. तुमचे पासत सक्कळ भुरग्यां पासत आख्ख्या दिएसीसीन मागतात. हांवूय तुमचे पासत प्रत्येक तरान मागतां. आतां आमी भक्तीपणान संतोशान आमच्या रचनाराक गीत गावन वाखणया. हात आमचे जोडया, आमी सांगाता गावया. गायता काळीज मुझे येसू मिया, सोपाय कृत्यांची तुझ्या. सर्वै रसना दितात साक्ष सौमिया, ओढावै भावन तुझ्या. सूर्यो आनी सन अंतरळी तारा, गायता तुझी कीर्त जावं सितारा. गाजयतात महिमा तुझी दर्याची लारा, सर्वै रसना वाखणतात तुका जावं गितारा. गायता काळीज मुझे येसू मिया, सोपाय कृत्यांची तुझ्या. सर्वै रसना दितात साक्ष सौमिया, ओढावै भावन तुझ्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशें आदी तशेंच आतां आनी सदां सर्वता आमेन. भुरग्यानो, बसा. हो पाठ विक्षण करच्या दिएसीसीच्या सर फिरगजेच्या 7व्या वर्गाच्या म्हज्या मोगाळ भुरग्यांक, तांच्या वडिलांक आनी शिक्षकांक हांव बरो दीस मागतां आनी म्हज्या मोगाचें वंदन पाठयतां. भुरग्यानो, आतां तुमकां एक क्विज. गळाय करिनासतना चिंतून जापी दिया. रेडी गी? आमच्या गवळी बापाचें नांव? अदीक मानादीक दोतोर पीटर पाऊल सल्डाना. दुसरे सवाल, ते गवळी जावन कितलीं वर्सां संपलीं? 3 वर्सां. तांकां गवळीकपणाची दिक्षा केन्ना लाभली? 2018 सप्टेंबर 15 दुखी सायबिणीच्या फेस्ता दिसा. 3 वर्सां पयलें कोण आमचो गवळी बाप जावन आसलो? अदीक मानादीक दोतोर लुईस पाऊल सोस. ताणें आमचो गवळी जावन कितलीं वर्सां ही आमची मंगळूर दिएसीस चलोवन व्हेली? 22 वर्सां. 1996 इसवेच्या नोव्हेंबर 8 तारखेर तांकां गवळीक दिक्षा लाभली. तांणी आरंभ केल्लें मिसांव टाणें खंयचें? आफ्रिकाचें सामे. बिस्प लुईस पाऊल सोजाक बिस्प जावन नेमक केल्लो कोणें? अदीक मानादीक दोतोर देवादीन बाजील साल्वादोर सोस. देवादीन बाजील बिस्प बाजिलान आरंभ केल्लें मिसांव टाणें बिदर. जेजूच्या पवित्र काळजाच्या फेस्ता दीस 1982 जून 18 तारखेर बिदरान तांणी मिसांव टाणें आरंभ केल्लें. बिस्प बाजील सोस देवादीन जावन कितलीं वर्सां संपलीं? 25 वर्सां. ह्याच वर्सा सप्टेंबराच्या 5 तारखेर तांणी देवादीन जावन 25 वर्सां संपलीं. 1996 सप्टेंबर 5 तारखेर ते देवादीन जाले. गुलबर्गा दिएसीसो पयलो बिस्प अदीक मानादीक दोतोर रॉबर्ट मिरांदा. भुरग्यानो, एक घडी
देवादीन बिस्प बाजील सोजाच्या आत्म्याग ससाण विशेव मागया. तुम्ही बसले कडेच भक्तीपणान म्हणया, ससनाचो विशेव दी ताका ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय समाधानेन ताचो आत्मो विशय घेवन दी. आमेन. 1982 इस्वेच्या जून 18 तारखेर जेजूच्या पवित्र काळजाच्या फेस्ता दिसा बिस्प बाजील सोजान बिदरान मिसांव वावराक सुरवात जाली. मानादीक बाप रॉबर्ट मिरांदाक पयलो मिशनरी याजक जावन मिसांव वावराक धाडलो. त्या उपरांत मंगळूर दिएझिसीतावन जायत्या याजकांक, धार्मीक भाव भयणींक, लायिकांक बिदराक ताणें धाडलें. बिस्प बाजिलाच्या उत्तेजनान बाप रॉबर्टाच्या कळमीत नातिल्ल्या वावरान जायत्या याजक आनी धार्मीक भाव भयणीच्या सेवेद्वारे बिदर मिसांव वाडलें. 2012 इस्वेच्या नोव्हेंबर 12 तारखेर बिस्प लुईस पाऊल सोजान आफ्रिकाच्या सामेंत मिसांव वावराक सुरवात केली. जायत्या याजकांक, धार्मीक भयणींक दाण जेजूची सुवार्ता त्या गांवांत परगट जावंक ताणें मिनत काडली. बिस्प बाजील आनी बिस्प लुईस पाऊल हांचे मुखेलपणाखाल याजकांच्या निरंतर वावरान त्याग आनी सॅक्रिफिसा वरवीं आनी उदार आनी बऱ्या मनाच्या लायकांच्या आदारान आज ह्या दोनी मिसांव गांवांनी जायती प्रगती जाल्ली पळोवंक मेळटा. थंयसर आसचीं कॉवेंतां, इस्कालां, इगर्ज्यो, भलायकी केंद्रां, सामाजीक सेवा संस्थे जेजूच्या सुवार्थेक साक्ष दिवन आसात. जेजूची सुवार्ता बळान प्रसार जावन आसा. बिदर मिसांव वाडोवन गुलबर्गा दिएझिस जाल्या. अदीक मानादीक दोतोर रॉबर्ट मिरांदा गुलबर्गा दिएझिसचो पयलो बिस्प जाला. सुरविल्ल्या पवित्र सभेन जेजूचें मिसांव अशेंच परगट जालें. कोणें परगट केलें? कशें परगट जालें? हें आतां आमी धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतावन आयकून समजून घेवया. भुरग्यांनो, तुमचो नवो सल्लो उक्तो करा. धर्मदूताची कृत्या अध्याय 13 वाक्या 1-5 भक्तीपणान चीत दिवन आमी आयकोवया. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. बार्नबासाचें आनी साऊलाचें मणयारपण. अंतियोकाच्या पवित्र सभेन थोडे प्रवादी आनी शिक्षक आसले. ते हे: बार्नबास, निजेर म्हणजे काळो म्हणटा तो सिमोन, सिरेनगार लुसियो, हेरोद उपाराया सवे ल्हान व्हड जाल्लो मानाहेन आनी साऊल. एकपटी उपास धरून ते सोम्याचें आराधन करीत आसतना पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलें: बार्नबासाक आनी साऊलाक हांवें तांकां करूंक आपयल्ल्या कामा पासत विंगड करा. उपरांत सडीत उपास आनी मागणें करून जाल्ल्या उपरांत तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडलें. हे परी पवित्र आत्म्यान पाठयलेले बार्नबास आनी साऊल सेल्युसियाक गेले आनी थंय तावन एक तारून धरून तांणी सिप्र द्वीपाची वाट धरली. सालामीस शहराक पावतच तांणी थंयच्या जुदेवाच्या सिनेगॉगांनी देवाचें उतर परगट केलें. आपल्या वावरांत आदार जावंक तांणी जुवांवकी व्हेलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भुरग्यांनो, बसा. भुरग्यांनो, जशें तुमी सुरवेर आयकल्ल्या बरी
तेगाय बिस्पांच्या मिनतीन बिदर, सामे आनी गुलबर्गान जेजूची सुवार्ता परगट जाली. तशेंच सुरविल्ल्या पवित्र सभेन पवित्रात्म्याच्या बळान पावल आनी बार्नबासाच्या मिनतेन अंतियोकाच्या जायत्या शहरांनी जेजूची सुवार्ता परगट जाली. तर आमी पावलाच्या ह्या पयल्या मिसाव पयण्या विशयान थोडे चिंता नियाळया. अंतियोकाच्या पवित्र सभेन प्रवादी शिक्षक मलगडे आशिल्ले. ते सकड उपास धरून मागणें करतना एकपुटी तांकां पवित्र आत्म्यांतावन प्रेरण मेळटा. कितें प्रेरण? पावलाक आनी बार्नबासाक हेर जातीच्या लोकां मदें जेजूची सुवार्ता परगट करूंक धाडी जाय म्हूण. ह्या उपरांत ते सडीत उपास करतात, सडीत मागणें करतात. उपरांत सावलाक आनी बार्नबासाक मिसांव वावराक म्हूण विंगड केले. उपरांत तांचेर हात दवरून तांकां बरें मागलें. पावल आनी बार्नबास पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल सेलुलियासाक गेले आनी थंय तावन तारू शीप धरून सिप्र द्वीपा गेले. सिप्र द्वीपाच्या सालामीस शहरान तांणी देवाचें उतर परगट केलें. उपरांत पापोस आनी पांफिलियान फेर्गे म्हणल्या कडेन सुवार्ता परगट करून पिसिदियांतल्या अंत्योक शाराक पावले. साबताच्या दिसांनी सिनोगॉगांनी ते शिकयतना देवाचें उतर आयकून लोक व्हडा संख्यान जमतालो. हें पळोवन थोड्या जुदेवांक मोसोर जालो आनी तांणी पावलाची निंदा केली आनी ताणें उलयल्ल्याक सकट विरोध उलयले. ताका विरोध केलें तांणी. देखून पावल कितें चिंता आनी मुखार जुदेव न्हय आशिल्ल्यांक सुवार्ता परगट करता म्हूण तो निर्धार घेता. हाच्या उपरांत जुदेवांनी आनी मंथनाच्या ग्रेस्त स्त्रियांनी शहराच्या मुखेल्यांक पावला आनी बार्नबासा विरोध शिकोवन दिले. त्या मुखेल्यांचें मौन पाड केलें. आमच्या मदें मस्तपडी अशें घडटा मोसरान न्ही. पावलाक आनी बार्नबासाक पिसिदियांतल्या अंतियोकातावन धांवडायले. ते थंयतावन इकोनियाक येतात आनी थंयसर जुदेवाच्या सिनोगॉगांनी जेजूची बरी खबर परगट करी लागले. थोडे जुदेव पात येले आनी हांची शिकोण आयकून हांचे पाटलावदार जाले. पूण थोडे मोसरान बरले आनी दुसऱ्यांनी आयकनातल्या बरी शिकोवन दिलें. लोकांची मनां पाड केली. पावला आनी बार्नबासा विरोध साळ वयले. पूण पावल आनी बार्नबास भियोनांत धैर्यान जेजूची सुवार्ता परगट केली. धर्मदुता विरोध रावुल्ल्या जुदेवांनी तांकां फातरावंक जिशी मारूंक निर्धार केलो. हें हांकां कळ्ळें आनी हे दोगूय जाण थंय जावन पळोवन धांवले. उपरांत ते लिस्त्रा आनी देर्बे शहरांनी तांणी सुवार्ता परगट केली. थंयसर लोकान पावलाक फातरायलो आनी शहरा भायर वोंडवेलो. ह्या जुदेवांनी चिंतलें पावल मेलो म्हूण आनी ताका थंयत सोडून ते फाटी गेले. पूण जुदेव गेल्लेच सावल उठलो आनी उपरांत ते दोगूय जाण अंतियोकाक फाटी येयले आनी अंतियोकाच्या पवित्र सभेक तांच्या वावरा विशयांत वर्दी केली. कित्याक अंतियोकाच्या पवित्र सभेनच मलगड्यांनी तांकां धाडिल्लें मिसा वावरांनी फाटी येयल्या उपरांत तांणी कितें केलें कितें जालें तें पुरा वर्दी केली. पळया भुरग्यांनो, जेजून मागणें केलें, उपास केलो आनी ताच्या आपोस्तलांक विंचलें. जेजून मागलें आनी मागणें करतस ताच्या शिसांक ताणें मिसावाक धाडलें. जेजू ताच्या जिणेंत हर एक काम करचे पयलें तो मागतालो.
देवा बापाच्या आधीन करतालो. अंत्योगाच्या मालगड्यांनी उपास आनी मागणें केलें आनी पावलाक आनी बार्नबासाक पवित्रत्म्याच्या प्रेरणाकाल मिसांव वावराक विंगड केलें. आजुनी पवित्र सभेन खंयचेंय म्हत्वाचें काम हाती धरच्या पयलें पवित्र सभेचे मणयारी मुखेली उपास करून मागणें करतात. हर एक काम पवित्र सभेंत पवित्रत्म्याच्या प्रेरणाकाल जाता. दाखल्याक तुमकां हांवें सांगचें जाल्यार पाप साहेबाची विंचूण, बिस साहेबाची विंचूण, ह्यो व्हडल्यो जबाबदारी, व्हडली योजना, व्हडली मिसांवां हाती धरतना उपास करून मागणें करतात. भुरग्यांनो, हातूंत आमी कितें शिकयेत? हर एक काम करच्या पयलें जावं पुरो तुमी भुरगीं शिकोवंक बसच्या पयलें, खंयचेंय काम हाती धरच्या पयलें जावं पुरो तुमी दाक्तेरा कडेन येतात या वोकात काण घेतात, जेवताना जेवणाच्या पयलें आमी जिणयेंत म्हत्वाचो एक निर्धार घेतना जेजू लागीं पवित्रत्म्या लागीं मागोवंक जाय. आमची हर एक कामां, आमची हर एक योजना, आमचो खेळ जावं, आमचें शिकप जावं, आमचें खाण जेवण जावं, आमी न्हिदोंक वेताना जावं, आमी सकाळीं उठताना जावं, सगळें आमचें जिवीत देवाच्या हातांत समर्पण दिवंक जाय. त्या दाडा आमचें जिवीत सुफळ जाता, आमची योजना सुफळ जातात. दुसरें, बिस्प भाजील आनी बिस्प लुईस पावलान केल्ले बरी तुमकां आनी म्हाका मिसांव वावर करूंक जावचो ना. पावलान केल्ले बरी आमच्यान करूंक जावचें ना. पूण जर देव कुशी व्हरता खंडीत जावन देवाक आसाज जाल्लें कितेंच ना. देवाचीं कामां, देवाची योजना देव संपूर्ण करता. कितें देव चिंतता त्या प्रकारच देव चलोवन व्हरता. पूण भुरग्यांनो, आतां तुमी भुरगीं, शिकचीं भुरगीं, आमी, तुमी आनी हांवें आमकां सांगता त्या प्रमाणें मिसांव वावर करूंक आमकां जबाबदारी आसा. आनी ही जबाबदारी हें मिसांव आमकां पवित्र स्नानान मेळना. आतां कशें आमी जेजूची सुवार्ता परगट करची? कसो मिसांव वावर करचो? कसलो वावर आमी करयेत? पयिल्लें, मिसांव गांवांनी वावुरच्या मिशनरी खातीर मागचें. हांवें तुमकां फाटल्या पाठांत सांगिल्लें, सदांय मोरये माये लागीं मिशनरी खातीर मागोवंक जाय. हर एक दीस एक कण तेर्स तांचे खातीर भेटोवंक जाय. दुसरें, हर एक दीस म्हणल्यार बरी सगळें वर्स मिसांव कामाक आमी सॅक्रिफीस करून कांय इल्लेशें दान जमो करूंक जाय. मिसांव परवा मिसांव आयतार येता, हर एका वर्सा मिसांव आयतार आसा. त्या दीस उदार मनान आनी बऱ्या मनान आमी कितें उरयलां, गरजे भायर करची नासतना सॅक्रिफीस करून त्याग करून कितें उरयलां तें आमी मिसांव आयतारा दीस आमी मिसांव वावरां दिवंक जाय. ह्या वर्सा ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 17 तारखेर आमी मिसांव आयतार आचरण करता. भुरग्यांनो, कितें दिवंक तुमी चिंतलां? कितले पयशे तुमी त्याग करून उरयल्यात? तिसरें, तुमचे पैकी कोणायकीपणी ह्या जग जावन, ह्या धार्मीक भयण जावन जेजूचे मिसांव करूंक मोन आसा गी? ह्या विशयांत तुमच्या काळजांत, तुमच्या मोतीन कांय आशा आसा गी? तर भुरग्यांनो, ह्या विशयान बरें करून चिंता. आतां तुमी 7व्या क्लासींत आसात, हो आयिन्न वेळ तुमी ह्या विशयान चिंतचो. देखून हर एक दीस सक्रामेंता मुखार बसून मागा, पवित्रत्म्या कडेन मागा, पवित्रत्म्याचो आदार मागा, मोरये माये लागीं मागा. जेजूचो मोग करया, जेजूच्या मिसांवाचो मोग करया. जेजूचे मिसांव करच्या आमच्या याजकांचो, धार्मीक भाव भयणीचो मोग करया. तांचे खातीर मागया, कळमीत नासतना तांचे खातीर मागया. आनी मिसांव वावराक
आमचे तांकीचे आमकां कितें जाता तितलो आदार आमी दिवया. सोमयाच्या शेतांत वावरूंक जाय पुरते वावराडी फावो जावं दीत म्हूण हर एक दीस तेरसा वेळार प्रत्येक तरान मागया. भुरग्यांनो, ह्या पाठांतून शिकचे मुख्य लिसांव मिसांव वावर करच्या आमच्या याजकां खातीर धार्मीक भयणी खातीर आमी मागचें. हर एका वर्सा मिसांव आयतारा आमी आमचें उदार मनाचें बऱ्या मनाचें दान दिवचें आनी त्या अखेरीच्या दिसा आमी करचें न्ही. आमी हर सगळें वर्स त्याग करून सॅक्रिफीस करून उरोवन मिसांव आयतारा आमी दिवचें. सदांय आमच्या मागण्यांत सोमयाच्या शेतांत वावरूंक गरज आसच्या वावराडी जाय पुरते वावराडी धाड म्हूण मागचें. आनी तुमी तुमचे विशयांत कितें करचें जेजूचो याजक जावन जेजूच्या शेतांत वावरूंक तुमकां मोन आसा गे म्हूण सदांय तुमी चिंतचें आनी त्या खातीर मागचें. भुरग्यांनो, इतल्यार आमचो पाठ संपलो. आतां तुमचो पाठ बूक काडा. थंयसर चटवटिको दिल्यात. चार सवालां आसात. ह्या चार सवालांक तुमी जापी सोदून काडूंक जाय. पाठबूक बरो करून वाचा आनी जापी सोदून काडा. ताचे उपरांत थंयसर खाली जागे भरती कर म्हूण आसात. जापी सोदून काडून बरया. ते एक सी चटवटिके आसा. सांब पावलून पयल्या पैणार भेट दिल्ल्या गांवांची पट्टी कर. धर्मदुताची कृत्या वाक्या 13 तावन 14 वाचा आनी सोबीत करून बरया. भुरग्यांनो, हर एक दोतोनीचें काम, तुमचो नोट्स, तुमचें होमवर्क जेजू खातीर, जेजूच्या मोगा खातीर सोबीत करून करा. सोबीत करून बरया. करतात मू? बरयतात मू? जायत. आतां आमी उबे रावया आनी उर्बेन भक्तीपणान आमी गीत गावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमी सगळां सांगाता गावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देव सदांच तुमकां ताच्या बेसावांनी बरोवन दी, राखोवन दी आनी सांबाळून दी. हो लेसन तुमी बरो करून पळयल्ल्याक तुमकां सुमेस्तां. देव बरें करूं.